आणि त्या खातीर कावन्सिलाचें एक रेजोल्युशन जाल्लें आसा की सांगेच्या IIT खातीर आमी स्पेशल एफर्ट्स घालचे. म्हणजे आमदार म्हणून हांवें मंत्री म्हणून हांवें सांग्याचो विचार करून आनी सांग्या खातीर IIT हाडपा खातीर आमी प्रयत्न करचो. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो कितें जावपाक जाय सरकारा कडेन विनंती करपाक जाय, मुख्यमंत्र्या कडेन वाटाघाटी करपा खातीर सांगे म्युनिसिपल कावन्सिलान पूर्ण संमती दिल्ली आसा. ताचे शिवाय अनेक विशय आमकां हांगा आसतले ते आमी सादारण ते बाकीच्या विशयांचेर एक सकारात्मक अशे प्रतिसाद सगळ्या कावन्सिलरां कडच्यान मेळ्ळो आसा. आता IIT खातीर आज स्पेशल मिटींग जाली तेतूर फूल सपोर्ट आसा IIT हाडपाक जाग्यार. IIT आमचे 10 कावन्सिलर आसा, 10 कावन्सिलरांनी फूल सपोर्ट सांगलो आसा आनी आमी IIT खातीर मुखार वतले. IIT एज अ कावन्सिलर तुमचो कसो ह्या प्रकल्पा पळयतात? आमचो जो IIT प्रोजेक्ट आमकां CMान दिवपाचो प्रपोजल जो सांगे वाठारांत केला आनी हांव वेलकम करता ताका IIT, कित्याक ही IIT येयली जाल्यार सांगेचें नांव एक बरें करून नांव जातलें आख्या वर्ल्डाक की सांग्यार ही IIT आसा म्हूण. तेच पद्दतीन हिंगा जायते धंदे आमचे बाकी धंदे जे आसात जावं टॅक्सी भाड मारपाचें जावं हेर कसलेय धंद्याचेर हे भुरग्यांक काम जॉब मेळटले. आनी हांव आस बाळगितां जातकीर बेगीन ही IIT येयली जाल्यार हे आमचे सांगेचें फ्युचर वाडटलें आनी बरें जनरेशन जातलें. तुमचें नांव कितें? हांव एक्स चेअरपर्सन रोमाल्डो फर्नांडीस. हांव वॉर्ड नंबर 8चो कावन्सिलर संगमेश्वर नायक, सांगे म्युनिसिपालिटी. आज बरी खोशेची खबर आमकां आमचो मिनिस्टर सांग्या वयलो बाब सुभाष फळदेसाय हाणें दिली की IIT प्रोजेक्ट सांग्यार हाडपाचो प्रयत्न सारको तडेच लावपाचो ताजो प्रयत्न चालू आसा. सो वी ऑल आर कावन्सिलर. आज मिटींग आशिल्ली आमगेली, ताणें ते थंय डिक्लेअर करतकीर आमकां खूब खोशी भोगली की IIT प्रोजेक्ट हो सांग्यार जायच आशिल्लो. लास्ट टायम कितें तरी बिनसलें वयर सकयल जालें म्हणून तो IIT प्रोजेक्ट शिफ्ट जाल्लो, पूण आतां हो IIT प्रोजेक्ट सांग्यार हाडपाचो तटीस प्रयत्न तागेलो चालू आसा सुभाष फळदेसायलो. सो ताणें आमकां मिटिंगेक घालो की आपल्याक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो म्हणून. आनी ताणें म्हाका पर्सनली विचारलें की संगम तूं कितें म्हणटा काय म्हणून. सो हांवें ताका त्या उतराक सरळ सांगलें की यस, आय एम इन टू दीस प्रोजेक्ट. कारण की सांग्यार कितें बरे प्रगतीची गोष्ट कितें घडटा आनी IIT प्रोजेक्ट इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट आनी इट इज अ डेव्हलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट. सो ताका लागून हांवें ताका सरळ एक उतराक कांय क्षण काडनासतना हांवें ताका सांगलें की यस, ह्या प्रोजेक्टाक लागून हांव इन आसा. कसल्याच एनीवेर एनी एवरीवेर हांव रेडी आसा म्हणून. IIT प्रोजेक्ट एज अ कावन्सिलर तुमचो सपोर्ट कसो आसा? आयज ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींग आसली आनी गोंयचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सांगे मतदारसंघाचे आमदार सुभाष फळदेसाय हो प्रपोजल कावन्सिला मुखार मांडलो आहा आनी IIT बरी गोश्ट आसा, सांगता आमी ताका वेलकम करता. पूण ती करता आसतना जे आमचे स्टेक होल्डर्स आसात तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन शेतकारांक हांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन हें जावपाक जाय. आमी हयकार दिला, परंतु जे इश्यूज मागीर येतले अजून तो इश्यूज रेज जाल्ले ना, पूण इश्यू जे येतले इश्यूज मागीर तांकां सगळ्या शेतकारांक बरोबर घेवन सॉल्व करपाक जाय. आमचो ह्या बऱ्या कामाक सपोर्ट आहा. तुजें नांव? मेश्वरी गोश्ट जाल्या ते प्रमाणे आमी 10 कावन्सिलरां आमचो फूल सपोर्ट आसा की IIT हांगा येवचें. IIT आयिल्ल्या बदलाक आमकां खुबशे आमचो सांगे वयलो डेव्हलपमेंट जातलो. एज इन मॉल्स जातले, खुबशे ऑफिसीस जातले आनी आमची जी भुरगीं फाटीं पडिल्लीं आसा ती शिक्षणाक मुखार पावतलीं. आनी जी मार्केट जे कॉस्ट आमचे सामके सांगे म्हणल्यार एकदम लो क्लास C अशें म्हणून मानिल्ले कडेन वता ते खूब हायली डेव्हलप जातले. आनी हें जावपा जाय जाल्यार आमकां IIT आमच्या सांग्यार हाडचीच पडटली. आनी आमचो कावन्सिलाचो आनी तसोच म्हजो सगळ्यांचो हाजेर पुरेपूर फोकस आसा की आमकां IIT येवपाकूच जाय.